देशात आता बोलणार देशात आता बोलणार उगी रावलो आता हांव कितें बोलता घालून म्हाजे कडेन उलयता रिस्पेक्टान उलय विनायक तुका सांगता हांव सगळें बरें आसा तुका हांव सांगता तूं हात फाटल्यान दवर आतां कसो धरू हात फाटल्यान दवर कसो धरू उलय उलय कितें जालें काल सर्वेशा दिवपाक गेले भुरगे 4 जाणां पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केली भावाक धाडलो सांगलेलें भाव आयज कंप्लेन रिटर्न चवथी खातीर भायर सरलो आयज हे जावपाक कारण सर्वेशाच्या भाभी आसा पळय कंप्लेन दिली कंप्लेंट हांव न्ही कंप्लेंट दिली कंप्लेन ती कारवार गेली मागीर कारवार हे सगळं येतकीर हें करपाक जाय आसलें कळ्ळें न्ही तुका हांवें सांगलें म्हाका चवथी टायमार बोवाळ नाका म्हण तुका सांगलें काल तुमी म्हाका परमिशन सांगलें सगळें जालें मागीर हांवें उतराक रिस्पेक्ट दिलो मागीर तूं हांगा येवन हें कितें करता सगळें केलें मागीर रिस्पेक्ट दिलो काल भुरग्यांक धाडून धमकी दिवपाचें कारण कितें रातचे सांजचे आतां ते कितें करपाक लागलें म्हाका कंप्लेन दिली हांव कंप्लेन दिवपाक न्ही तेणी दिली कंप्लेन तो 3 सुमार येवपाचो आशिल्लो तो कारवार गेलो आनी मागीर उलय ना आतां ना एक सांग म्हाका आतां रातचे घर फोडलेल्यार तेजे घर फोडलेल्यार अरे आमकां कशें कळटलें कंप्लेन दिनासतना विनायक तूं पळय आयकून घे तूं पण करेक्ट तूं मिटींग अटेंड करता तुगे तूं ग्रामसभा अटेंड करता कायदो आसा खबर आसा कंप्लेन दिवपाक जाय कोणा इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन आयलें तुका कंप्लेन दिता मरे आयकून घे तुका कंप्लेन दिता मागीर तुवें सर्वेशाक ना जाल्यार तुवें ऑन बिहाफ ऑफ सर्वेश तुवें कंप्लेन दिवपाक जाय आसली कित्याक दिली आतां हें जालें म्हणटकीर तुगे म्हाका एक्सप्लेनेशन नाका म्हणल्यार तेजेर एक्शन घेवप ना हांवें एक्शन घेना म्हणलां हांवें घेना म्हणलां कंप्लेन खंय तूं यो पुलीस स्टेशनार ना कितें यो राव आतां तुजे बरोबर कोण आसला न्ही आसा भुरगे आसा कोण मानतेशाक तुमी वेलो ना मानतेशा वेलो पण मानतेशाक व्हरपाक कारण कितें तें म्हाका कारण तुका सांगपाचें ना कळ्ळें न्ही आनी म्हाका हें ना तुका जेन्ना हांवें सांगलें तुवें म्हाका सांगलें की बोर्डा लागून प्रॉब्लेम जाता तुवें म्हाका हांवें तुका सांगलें चवथीच्या बोवाळ नाका म्हणून सांगलें फोन करून कित्याक गेलो बोवाळ काल आयज बोवाळ करपाक कारण सर्वेशागेर भुरगे धाडले 4 जाणां 4 जाणां गुंड धाडले 4 जाणां गुंड धाडले हांव तो बोर्ड काडटलो हांव आसतना कोण बोर्ड हांव तो बोर्ड काडटलो घेवन लायला तो बरें आसता करया म्हणून बरे भाशेन उलोवन आमी कितें करपाचें म्हाका तें सांगा लाय हांगा म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना लाय हांगा हांगा सगळी वाट लायता म्हणटा आमदार भुरग्यां भितर झगडी पेटयता आमच्याच भितर झगडी पेटयता म्हाका काय उलोवपाचें ना एवरी टायम मिडिया येता 4 गोश्टी वाडयता मागीर वाडयता न्ही आतां सण न्ही हो गणेश चतुर्थीचो सण सारकें सण सगळ्यांचो आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना सगळें काल सेटल जाल्लें आतां तो बोट तेच्या वयर लायलो आमी बोट तेंचो काडलो तेणें वयर लायलो आमी काय म्हणून ना पयलें थंय आमी बोर्ड काडलो आमदाराचो तेंचो बोर्ड आमदाराचो बोर्ड आशिल्लो हांवें काडलो स्वता सांगता हांव तुका एडमीट करता काडलो आनी म्हाका नाका न्ही म्हाज्या वाड्याचेर कोणाचेर नंबर करूं ना कांयच करूं ना म्हाज्या वाड्याचेर 3 वर्सां जालीं येवन म्हाज्या वाड्याचेर कितें केलां दाखय पेपराचेर दाखय कितें केलां पेपर तरी फॉरवर्ड केला फुडें कांयच करूं ना जाल्यार हांव कित्याक हें करूं आमच्या भुरग्यांचे कोणाच्या भुरग्यांचे जॉबाचे गेला आनी बरें जॉब दिसता पळय ते कितें लोवर सामकें मॅकॅनीक हेल्पर आनी फालतू जॉब आमच्या भुरग्यांक तुमचे सगळे हांकां खंयच्या TAG सगळे तुमचे एज्युकेशन डिपार्टमेंट LDC UDC तुमचे भुरगे आमचे भुरगे फक्त मॅकॅनीक हेल्पर कोण कंडक्टर ड्रायव्हर हेच कितें जाता रे म्हाजो काका तुका सांगता कदंबान आशिल्लो
आतां 3000 सॅलरी पेन्शन मेळटा का हो फ्युचर बोर्ड लावपाक दिना ना कांयच बरें करता न्ही तो कांयच बरें करना जाल्यार कित्याक बोर्ड लावपाक जाय बोर्ड कित्याक लावपाक जाय पूण हें काम न्ही हांव तुका सगळ्यांक सांगता कळ्ळें का सगळ्यांक सांगता फक्त तो केटीसीन लायता मॅकानीक घालपाक लायता आं ते कंडक्टर ड्रायव्हर करता कोणाक जेई करपाक जायना टी ए कोण शिकलेले ना ग्रॅज्युएट ना कोण 12th कोणें पास करूना हा इशू जाला बॅनराचो इशू सोडून तो आमदाराच्या कामाचें उलयता आमदारान ऑलरेडी 80 तेणें आमदारा वांगडा बसचें आनी बसोन तेणें लिस्ट चॅक करची 80 वयर भुरगे हांगा कामां लागलेले आनी ते फक्त कंडक्टर आनी ड्रायव्हर न्हू सगळे पोस्टां लागलेले ताका तेज्या वाड्यार 4 जाण लोक भुरगे कामां लागले ते ताका खबर ना ताका वाड्या वयलें कांय खबर आसना फक्त बॅनराचो इशू गुणयता आतां तो इशू करता ताका बॅनर हांगा लागलेलो नाका ताका आपल्यालो बॅनर लागलेलो जाय ताका लागून तो आमदाराक हें करता म्हळ्यार आमदार रॉंग म्हणून दाखोवपा वता ताणें लिस्ट घेवची आमदारा कडेन बसचें आनी आमदाराक विचारपाचें बाबा तुवें कितले भुरग्यांक कामां लायल्या पयर आमी डिस्कशन करता आसतना ताका खबर ना की ताज्या वाड्यार 4 जाण भुरगे कामां लागल्या म्हणून कित्याक ताज्या वाड्यार लक्ष आसना आतां गटराचें सुद्दां कितें काम आसलें तो पंचायतीक ब्लेम करता एवरी टायम तो पंचायतीक ब्लेम करता पंचायती कडल्यान सगळे निवळ करून दितात लेबर दिता एवरी टायम लेबर अवेलेबल आसता तेणें फक्त सांगपाचें आसता सेक्रेटरीक बाबा आमच्या टायमार आपल्याक लेबर जाय म्हणून पूण तो त्या टायमार एक्टीव आसना जेन्ना काम करपाचें आसता तेन्ना तो आसना आतां हांगा आमी एज अ कमिटी आमी हांगा कमिटी म्हणून हांव पंच आमचो पंच हांव ह्या वाड्या वयलो पंच आमी कमिटी म्हणून हांगा उलयता जेन्ना आमी कमिटी म्हणून जेन्ना बोर्ड लायता जो आमकां सपोर्ट करता आमकां सगळे फंड्स आनी आमकां नाटक बिटक सगळे तो हाडून दिता तो अवेलेबल करून दिता जाल्यार आमी तेजो बोर्ड लायतलेच न्हू आनी गांवचो MLA म्हणटा की आमी तेजो बोर्ड लायतलेच तो बोर्ड लायनासतना तो कितें म्हणटा गणपतीचो बोर्ड लाय तशें कशें आसता जे आमकां सपोर्ट आतां तूं एज अ कमिटी म्हणून काम कर फुडले फावट कमिटी तुज्या हातीन घे तूं बरें करून दाखय आमी जे बरें करता तो हांकां खंय तरी पोटान दुखता आमचे प्रोग्राम बरे जाता सगळे सिस्टमॅटीक जाता 6 दीस आमी बरे लोकांक महाप्रसाद आसता सगळे करता ते हेज्या पोटान दुखता आनी हो फक्त इशू करता फक्त काल सुद्दां जेन्ना बॅनर काडलो तेजेर गणपतीचो बॅनर आशिल्लो आमदार आशिल्लो तो बॅनर काडला आनी तांच्यानी गटरांक उडयला आनी आपल्यालो बॅनर लायला हे सारकें जेन्ना गणपती तुमकां गटरां वयता तो दिसना तुमी बॅनर काडटा आनी गटरां उडोवन दवरतात हो फकत बॅनरा खातीर इशू म्हणल्यार तो बॅनर तो म्हणटा तो जागो आपल्यालो जागो कोणालो न्हू जागो पंचायतीचो आनी पंचायतीन आमी एज अ कमिटी म्हणून परमिशनां घातलेली आहा 21 दिसांची 21 दीस जाले म्हणटकीर आमी बॅनर आर्क कितें आमी लायता लायट घालता डेकोरेशन करता ते आमी काडटात 21 दीस जाले नंतर आतां 21 दीस जाले जाल्यार आमी तो डेकोरेशन करता तो आतां तो वाडो म्हणल्यार तो दवरले आनी वृंदावनाच्या मदीं पडटा थंय आमी बोर्ड लायला कोण ओपोज करता ओपोज करता विनायक आनी मानतेश आनी तेज्या वांगडा 1-4 जाण भुरगे येता आनी थोडे भुरगे अशे आहा जे हांगा गांवचे न्हू म्हळ्यार ह्या पंचायतीचे न्हू भायल्यान येता आनी इशू करतात ते वाड्या वयले कोण बरें ना तांकां वाड्यार गणपती आसता पूण वाड्यार केन्ना पांय पडपा येना ते 7 दिसा गणपती पुजता आमी वाड्यार पांय पडपा येना वाड्यार कसले कामां हेल्प करपा येना आतां गणपती म्हणटकीर सगळे वाड्या वयले लोक एकटेन जाता लोक कितें तांदूळ दिता आनी कितें दिता सगळे येवन हेल्प करतात पूण हे केन्ना एक्टीव आसनात तांकां कितें बोर्डाचो इशू आहा म्हळ्यार बोर्ड आमदाराचो लागपा नाका आपलो लागपा जाय अशें म्हणटा गेले म्हणून हो इशू जो आहा पळय हे बोर्डा खातीर काय आमदार भुरग्यांच्या कामां लायना म्हणून आमदारान ऑलरेडी सगळीं कामां केल्ली आहा आमदारान मुखार काम दिले आमदाराक काम दाखोवन दिले आमदार सगळीं कामां करता आमची कामां केल्ली आहा म्हाज्या वाड्या वयली कामां केल्ली आहा म्हाज्या वाड्यार 25 ते 30 भुरगे कामां लागल्या ते आमदारा फुडें व्हरपा जाय न्हू भुरग्यांक आमदारा फुडें व्हेलो तेगे दाखयलें क्वॉलिफिकेशन जाल्यारूच जाता न्हू ते तूं घरा कडेन बसोन आमदार काम करना म्हटल्यार तें काम जावपा ना ते भुरग्यांक आयज पर्यंत खंयच्या तरी तेज्या वाड्या वयलेच भुरगे हाडपाचे आनी तेणें त्या भुरग्याक व्हरोन आमदाराक सांगला बाबा हेजें काम कर म्हणून तें दाखोवचें तेणें काय करूं ना आपल्याच्या नांवाची पब्लिसिटी काम करूना तूं काम करून घेतलेलें काम जाता काम केलें जाल्यारूच काम जाता काम करना जाल्यार कांय जायना आतां दुसऱ्या वाड्यार दवरले पंचायतीचो जो पंच आहा ते सुद्दां आपल्याली कामां घेवन आमदारा फुडें येता ती कामां जाता म्हाजी कामां जाता म्हाका स्वताचो एक्सपिरियन्स आहा ही कामां जाता सगळीं तुम्ही पळयतात GNH. Enough said. Enough said, let's end sword. Drinking is the rhythm, what you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. Enough said, let's end sword. Join the tribe.
that,